जाला शटर सकयल पडल्या म्हणून हांव पावलो. आय रश्ड इन एज सून एज पॉसिबल. हांगा पळोवन तुमी पळयता आसतलें कितें जालां तें. द होल पोल इज डावन. ही गाडयेची करामत म्हणजे चमत्कार हो. बेजिकली हांव आयल्या आयल्या तेच विचार करतालो, हो चमत्कारी पुरुश कोण की इतके पिवन असले चमत्कार करपी. द होल शटर इज डावन. आमकां आतां बिझनस परत सुरू करपाक 5 दीस तरी लागतले. आतां तो धंद्याचो लॉस म्हणा, plus construction cost. Now this everything has to be borne by the person who has done the loss, right? Because we are not responsible. आम्ही आज luckily आज आमचो हाफ डे आशिल्लो, आम्ही घरा आशिल्ले म्हणून सारवालो. हो माझो कूक. Usually we do the cooking here. आमचो I mean the customers are here, we are here. Suppose तेच आम्ही suppose आज आम्ही काम करताले आणि ही इन्सिडेंट जावपाची नमस्कार करपाक तुमी सगळे पावपाचे आमच्या फोटोक. आम्ही हांगा उरिल्ले नाशिल्ले उलोवपा खातीर. So this is a serious condition. This is not something that can be just a drunk and driven. आम्ही पिता, आम्ही चलयता. हे drunk and driven नाही. This is something extreme taken into the nose and doing this stuff. So please do the narcotics, do the drinking, driving, and I think this has to be taken into serious consideration. This is not even a highway, guys. I mean, Modlo Road. This is not a NH, right? So with the speed limit, there has to be maybe speed breakers. What the government can think further. I might talk more, sorry, but yeah, सध्या झाला ते तुम्ही चेक करून घेवपाचे. शॉपार सडनली आवाज येलो म्हणून भायर येलो. पळयता जाल्यार एक कार येवन सगळे उडून गेले आमचे. हांगा माझे बाईक डॅमेज जाला आणि शॉपाचे डॅमेज किती जाला. माझे शॉपाचे काय जाऊन ना तर ते सायडीवाले ते सगळे स्लॅब बीन सकयल येला. नशीब आमकां कोण कस्टमर नासलेले, ना जाल्यार ते डॅमेज जावपाचे आसलेले. खूप फास्ट चलते गाडी कितें. गाडी फास्टच असलेली कार.